शापोरा इको टुरिझम आड शापोरा रिव्हर बचाव समितीन आंदोलन आणि खर केला। आयतारा मोर्जे या प्रकल्पाआड नुस्तेकारांची आणि मुख्यमंत्र्याच्या विरोधकांची सभा झाली। मुख्यमंत्र्यांनी विश्वासघात केला म्हणून नुस्तेकार बोवाळ मारतात। लोकांची जमनी भायल्या भायर हडप करपाची पार्सेकार सरकाराची कारस्थानं चल्ल्यात म्हणून आरोप। बरो नेचर जर कोण वाईट करता जाल्यार तो आडोवपाचो हे आमचें काम। हे सगळ्यांचेर एक मोठे संकट येयल्ले आसा। आम्ही विकासाच्या आड केन्नाच ना, पण विकास जर करतले आम्ही तर खंय तरी एक प्लॅनिंग लागता। त्या भागातल्या लोकांक विश्वासान घेवचें पडटा। गेल्या विधानसभेन मोपा येतलो म्हणून तांच्यांनी मॅनिफेस्टो सांगिल्ले। 4.5 वर्सां सोंपली, मोपा कित्याक जायना? खरोखर लोकांचे पडिल्ले आसा तुका? आमचे बेकार भुरग्यांचे जर तुका दिसता जाल्यार मोपा जावप हे पयले पेडण्याची गरज आसा। कारण पेडण्याचो काया पालट करपी सारको एकच प्रकल्प आशिल्लो जो मोपा एअरपोर्ट, हे सरकार करिना। साहजिकच तुम्ही हे मिटिंगेक मोठे संख्येचे लोक प्रामुख्याने या मोर्जे गावातले जमल्यात। हे दाखवून दिता हो मुख्यमंत्र्यान तुमका कोणाकच विश्वासान न घेता हो प्रोजेक्ट हाडपाची तयारी केल्ली आसा। ताका खबर आसतली की एके सायडीन डोंगराची खडपां आसा आणि दुसरे सायडीन ताका आमी हे बारा म्हणटा जे रेल्वेचे कशे उंचवटे जाता। हांगाच्यान फेरीबोट सुद्दां जर दर्यांतसून भायर वयतली जाल्यार त्या लॉन्चकारांक बरोबर घेवन ताका ती फेरीबोट भायर व्हरची पडटा। बरो जर प्रोजेक्ट हाडूंक जावो जाल्यार असले फालतू प्रोजेक्ट हाडूं नाका, लोकांक कितें फायदो ना तो। पणजे हाडले कॅसिनोची घाण केली, कोण नुस्तें खाता खाड्यांतले पणजेचे? सीएम खाता, कोण खाता? प्रोजेक्ट हाडटा हो प्रोजेक्ट आमकां नाका। बरो प्रोजेक्ट हाड, कितें एअरपोर्ट हा तो एअरपोर्ट पयलीं कर आनी बरेंशें एक 5 स्टार हॉटेल हाड, 2-3 हॉटेल हाड, लोकांक कामाक दवर। सगळे बेकार आमचे भुरगे, कितके भुरगे आमचे। अरे कितें चलना? शेतकऱ्यांच्या जमिनी तुम्ही घेता, तुमच्या बापायच्या जमिनी आमच्या विषयाच्या जमिनी घेतात ते कोणी तुमकां सगळं घ्या म्हणून हे जमिनी? आमच्या जमिनीचेर तुमचो अधिकार कोणी दिलो? आमकां पयलीं विचारा जमीन घेता आसतना जमनीचे मालक ती बेवारची जमीन न्ही। अशा कंडिशनाचेर त्या मांद्रेकारान थंय घातलो आनी ताका 350 कोटीचो प्रोजेक्ट थंय स्टार्ट जाता। आमी हांकां घेवन गेले, आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। आगरवाडीकार आसा आमच्या फुड्यान, आमी पणजे कॉन्फरन्स लायली आनी ही कॉन्फरन्स लायल्या बरोबर शिवोलच्या लोकांक एक जागृती निर्माण जाली। शिक्षणाचे भगवेकरण जावंकूच जाय ही उतरां केंद्रीय एचआरडी राज्य मंत्र्याची। एचआरडी मंत्री स्मृती इराणीच्या खात्याचो राज्य मंत्री रामशंकर कथेरिया हे उलयला। हाचेर शिक्षण मंत्री पार्सेकारान आपले मत स्पश्ट करचें। धेपे कॉलेजी उपरांत आतां गोवा युनिव्हर्सिटीन कारे कॉलेजींत एडमिशनाचो घोळ घाला। गोंया भायलो व्हीसी गोवा युनिव्हर्सिटीचेर नाका म्हूण आमदार विजय मागता। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तो भगवाकड़ कर रहे शिक्षा में। अरे मैं कह रहा हूं कि शिक्षा में भी भगवाकड़ होगा, देश में भी भगवाकड़ होगा। जो अच्छा होगा वो होगा, जो देश के लिए अच्छा होगा वो होगा। चाहे भगवाकड़ हो चाहे और कुछ कारण हो, लेकिन देश के लिए यदि अच्छा है तो वो जरूर होगा। केंद्रीय एचआरडी मंत्रालयाचो राज्यमंत्री रामशंकर कथेरियाच्या या वक्तव्यान नॅशनल मिडियान खवदळ घाला। गोयच्या शिक्षण मंत्र्याचे हेच मत काय म्हणून विजय सरदेसाय विचारता। शेनवारा भारत सरकाराचो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट रामशंकर कथेरिया म्हणून ताणें म्हणलां की सॅफ्रनायझेशन ऑफ एज्युकेशन म्हणटा तें जातलेंच म्हणून। आतां जेन्ना तूं सॅफ्रनायझेशन ऑफ एज्युकेशन जातलें म्हणटा, म्हाका दिसता आमचो मुख्यमंत्री जो एज्युकेशन मिनिस्टर आहा ताणें ताजो स्टँड क्लॅरिफाय करपाची गरज आहा। वेदर द गोवा गव्हर्मेंट वील चॅलेंज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट वेन इट कम्स टू एज्युकेशन, कित्याक गोंयांत तें खूब रेलवंट आहा आनी म्हाका दिसता सरकारान हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आहा। एका बीजेपी आमदाराच्या भुरग्याक आनी ताच्या भावाच्या भुरग्याक ऍडमिशन जाय म्हणून खंय मेडिकल ऍडमिशनां 15 जुलय मेरेन फुडें धुकल्ल्यात। केंद्रीय मंत्र्याच्या सोयऱ्याक गोवा युनिव्हर्सिटीचो व्हायस चान्सलर म्हणून धाडटात। गोंयान शिक्षण मळार खंय अंधाधुंदी चल्ल्या। व्हायस चान्सलर गोंयच्या युनिव्हर्सिटीचो जो जावपाचो आहा खंयच्या तरी मंत्र्याचो सोयरो म्हणून तो सेंट्रल मंत्र्याचो जो जाका गोंय काय खबर वचना। म्हाका दिसता की एज्युकेशन इज गोइंग टू द डॉग्स इन गोवा। मेडिकल एडमिशनां हे वर्सा पोस्टपोन जाल्ली आहा म्हणून मुख्यमंत्र्यानूय अनाउन्स केला। आनी आतां अशे संकेत मेळटात की एक बीजेपी आमदाराचे भुरग्याक आनी ताचे भावाच्या भुरग्याक एकोमोडेट करपा खातीर 15 जुलय मेरेन ही एडमिशनां
पोस्टपोन करीत रावतले. म्हाका दिसता दिस इज अ व्हेरी क्लियर कट एक्झाम्पल ऑफ द मेस इन द एज्युकेशन मिनिस्ट्री इन द स्टेट ऑफ गोवा. की असली अंधाधुंदी चल्ल्या की एक कॉम्पिटिटीव फील्ड थंय एडमिशन मेळपा खातीर सरकार कायदे घुंवडावपाक तयार आहा. आमदाराचो जो भुरगो आहा हो 120 मेरिट लिस्टाचेर आहा, ताच्या भावाचो भुरगो आहा 92nd इन द मेरिट लिस्ट. हांकां अकोमोडेट करपा खातीर एडमिशन प्रोसिजर GMCचो पोस्टपोन करीत वतात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. पावसांत खंय आतां पणजी बुडपाचो चान्स कमी. महापालिकेन आतां हायटेक मशिनरी घालून सांतिनेज नालो साफ करपाक सुरू केला. CSR एक्टिव्हिटी म्हूण CCPन कांय मोठी मोठी हॉटेलां हॉस्पिटलां कडच्यान देणगी घेवन नालो नितळ करपाक सुरवात केल्या. स्विडना सावन हाडिल्ल्या ह्या हायटेक मशिनाचेर सध्या 15 लाख मोडल्यात. We have started deweeding from this area. They'll reach up to old GMC. This deweeding is going to cost CCP 15 lakhs rupees. This 15 lakhs rupees CCP has organized through CSR. CCP will be now in the process of preparing an estimate so that we signed a contract with this company for deweeding it for 3 years. Because if we don't deweed again the grass will grow. So they have to maintain it for 3 years, where in a year thrice they deweed it. You see, then let the government and the GISADC, whoever want to desill, let them desill. If we wait for them, then Panjim will flood. We started our work on the Nalla about 10 days back. So we started from Kamrabat and cleaned it up to Kakula Ford, the bridge that's near Kakula Ford. So when we started, for us the most important thing was deweeding, because we needed the water to flow. The last rains, Kamrabat was flooded and we had a major problem. So to avoid that, we decided on deweeding the Nalla. And after the rains, we'll be doing dredging and clearing of all the plastic, because while we were doing this we realized that the Nalla was choked up with plastic bottles and pieces of wood and unbelievable even TVs and wood pieces. There was so much of garbage, so possibilities of it flooding is very low this time, because we've taken like utmost precaution and made sure that the water is flowing. So now it's up to the CCP to start from here and all the way up to Panjim. So if this is clear, then the water will flow all through. घेऊ एक विराम.